सो आतां व्लॉग कंटिन्यू करूया एंड दिस इज पार्ट 2 हे म्हणल्यार रबर प्लांटेशन सगळे आनी ते छाटल्या आमी गेली रिवणा जोरी कोडे थिंगा फक्त द विलेजेस आर अलाउड एंड विजिटर्स बी वयताय जाल्यार कांय पार्टीज बी करून शिरीपणाय थिंगा पिकनिक्स बी नॉट अलाउड रीड कोण कोण आसताय तुम्ही रीड करा आत न्हू आमी रिवणा जोरी को येयलो हाय तर स्टेप्स मातशे आहाय भरपूर एंड सांबाळून वचपाचें स्टेप्सा वयल्यान देंवताय ते जाणा आनी मागीर झाडांय चोय तुमी कितको आहाय ती चोड म्हळ्यार सारकी सुपारी झाडां आहाय थिंगा चोय कित गो कोण आहा ते सकल चोया एम्बल सांगतालें तुमी दाखोय खंय झाडां सगळीं सुपारेची स्लो स्लो आनी थंय मामा एबनर आनी जसी येतालीं हा कुल्लो है पिको ना ना हरे कसम से हम कुल्लो नहीं ऑलरेडी नहीं ए एबनर पडशी उदो बरें आहा रिवणा जोरी कडे आनी हे उदो बरें खंय सांग एक्सपिरियन्स सांग तुगेलो स्लो 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 तर हांव जाल्यार फर्स्ट टायम पावलां हिंगा एंड एबनरान सुद्दां उदो बोल्लां गारो व्हरपाक ना हरे तें उदो खूंय पाडासो येता सो एक्झॅक्टली नोको तेज पाड आय थिंक सो झाडां पाडांतल्यान येता आसतलें एंड उदो बरें थंड आहा सारकें उदो बरें थंड थंड आहा बरें दिसता पांय घालपाक मामा इतींग वयर आहा दाखय तुमकां यो म्हळ्यार येयना झाड बी चोय सुपारी की तू झाड आहाय दिसय तो हिंग मागीर फोटोशूट चलतालें आनी हांव विडियो मातशें कोत्तालें एंड विडियो वेंट रॉंग खुल्ली दोगांय न्ही खुल्ली दोत्ताय माय गॉड आणि ती वयर आनी भोंवपाक बोर आतां रियली लायक कोणाक रे नाही वयर काड गो खुल्ली मेळी कोणाक काय गो थिंग न्हू कुल्ल्यो आसताय खूंय येताय खूंय थिंगा कुल्ल्यो एशे को हातरां पोंदा बी आसताय खूंय केन्नाच तर एक कुल्ली चोय तुमी चोयलो आसतो धाकलो असो भुरगो हाडलो ती आनी दोगांय फक्त कुल्ल्यो सोदताय एवढो कुल्ल्यो मेळना करून मागीर फायनली तेंका एक कुल्ली मेळ्ळी तेंकां बट ती मेलो आहलोली कुल्ली आनी मागीर तेंकां सांगिल्लें आज फोटोशूट करुया आनी मागीर आमी पोतून फोटोशूटा लागोलीं आनी हय मागीर आतां आमकां घरा वचपा टायम जालो आनी मागीर आमी भायर सरलीं आमरोप बी कांय हाडूं ना न्हू सो थिंग एशे कोन्न उदो बी कांय न्हांवनाय जोरी कोडे आनी मामा जाल्यार उदकां येवंक ना ती वयरू आहलोली मागीर ती वयर सामकें विडियो शूट कोत्ताली एंड चोड व्हडली अशी ना ती म्हणजे चोड व्हडलो स्पेस ना थिंगा तो इतलोसो स्पेस आहा जिंग उदो येता एन ऑल बट मुखार ती फ्लो जायत वयता तर वान्स अगेन एशे कोन्न विजिटर्स बी येताय न्हू कोण भोंवपा बी येताय जाल्यार थिंग ती पिकनिक्स बी करूं दिनाय चडशीं
कित्याक पोल दिता दिसताय ती म्हाका बट आज दिनाय ती बिकॉज मॅस बी कोताय म्हण लोक एम्बल तुमकां सारकें वोसोन बिझी चोवच्या आहा जाय जाल्यार कुल्ली तुमच्यान सोदपा चोयन येच्या जाता. एम्बल एम्बल कुल्ली मेळ्ळी ते सारकें बिझी कुल्ली मेळ्ळी वयतली दोगांयनी खूब बिजी आसलोली कुल्ली 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 तुम कोण कोलवा कोण सोन रिवणा जोरिका कुल्ली धरून येयलाई मुगे तेका ताड पडलो बोब एबना मान मान तेजी फुड्यान तिजो ओ मामा एबना बोब मारता कोलवा कुल्ली सोन मेळ्ळी रिवणा कुल्ली जोरिका कुल्ली मेळ्ळी धरून कोण येयलाई कोलवा म्हाका घार वोसोंकू दिसना आनी एबना थिंग धाण घेयना यो ह्या घार बोड आतां राव भाशेन कोन्न म्हाका विडियोज काडून दी म्हळ्यार दिना धाण घेयना या 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 कोन्न धाड दिसती पडा आसतो तुमकां हांव आलो ना थिंगाचे म्हाका न्हू हो जाग सारको लायक जालोलो एन्ड म्हाका आनी विडियोज करूं जाय आहलोले म्हाका फोर्सफुली भायर काडा या म्हूण घारा येना आतां आमी घारा वचपा भायर सोदतोलीं एन्ड कित सांगो तुमकां हांवें ऑलरेडी तुमकां सांगिलां इतू बोर जागो आतां घारा वयतलीं आनी मी वयतलीं बरें आसात थिंगा पोतून थंड मंड दुवपाक जाता बरें थंड जाता ओवर एन्जॉय जालें खरें म्हळ्यार सो मच कुल्ली मेळ्ळी एकू कुल्ली मेळ्ळी आतां भायर सरलें आनी इवन ती ऑक्टोपस चोयलोली न्हू गो आतां जितले कुल्ली भायर सरले अजून टू कुल्ल्योज ओके आनी अजून डिस्कशन चालू आतां अबाउट कुल्ली तर आतां आमी वयताय घारा आतां घारा वयताय घाराक वचोन मेळया आनी जनी केश जाली मागीर सांगोता तर आतां आमकां कांतरां म्हणपाक स्टार्ट केलीं कित्याक वी वर एक्सायटेड घरा वचपाक तर फायनली आमी घरा पावलीं आनी चोय एम्बल आनी तेगे नाना आमकां बाय बाय म्हणटालीं पावलीं घरा कडेन एन्ड आतां तुमकां दाखयतालें आमी कित कित आलतें ओके आमचे म्हाका जॅसीन लिंक दिला सो मागीर मेळया दाखयता तुमकां हांव कितें आलतें आनी आतां चोय दाखयता एक सेकेंड सिंबा हुंया काय बरी गोड आहा ना
तेमगे न्हू हें आहा कितें डिसेंबरा स्टार्ट जाता तें फेब्रुवारी म्हळ्यार काबार हूंय. तीनशे दिसते बरा लागलो है. चोय तितू मोड नाही पळय मोड आलो हय. तर आतां तुमकां तर वचों जाल्यार तुम वोसाय आनी एंट्री फीज समथींग 20 रुपीज. भुरग्यांगे घेयनाय 20 म्हणजे भुरग्यांगे एंट्री फीज घेयनाय भुरगीं हाय तेंकां. हांव स्ट्रॉबेरी हाडे दाखय तुमकां. आनी हनी हाडा तेचा मोसा मार्गे मुसाचे बोर ते थोंडेक देखून मामान हाडा. आनी 60 रुपीजां कितें बॉक्स. And strawberry season जो आहा इट स्टार्ट्स फ्रॉम डिसेंबर टील मार्च म्हळ्यार अशें करून फेब्रुवारी मार्च म्हळ्यार अशें करून धाकटे जायत वयताय. सो आतां तुमकां तर वचों नाका जाल्यार येत्या वर्सा तुमी वचून विजीट करपा जाता. लॉरी सर खाना तुम हातूंनी आनी आतां आमगे आज संडे बरो गेलो स्ट्रॉबेरी फार्मा बुलबूल तोडे मागीर जोरी कप लॉसर आतां आमी बरे भाशेन घार पावली आतां बरे भशेन दाखयता तुमकां कितले हाडले. हांव दाखयता तुमकां कितें हाडलें बट बिफोर दॅट आमकां न्हू हेंवूय मेळ्ळी युट्यूबर्स मेळ्ळी. तुमी चोयला आसतले आमगे व्लॉग्स बी चोयताय आसतली आनी चोयनाय जाल्यार वचाय आनी चोयाय. एन्जॉय युअर प्रेझेंट लायफ म्हूण तेंगेलो चॅनल आहा युट्यूबाचेर तर ती मेळ्ळो आमकां. भायर सरताली आनी ती तेन्ना एंटर जाली हिंगा स्ट्रॉबेरी फार्माक तर बरें जालें तेंकां मेळून. हेचे बारीक मोसांमो स्ट्रॉबेरीज एंड मूड हाडलो रेडिश थिंग जालो ते आनीकूय आहाय थिंगा जायत भाशेन भाज्यो तुमी ऑलरेडी चोयला आसतलो. सोन गेलो थिंगा बरो ना न्हू तो हाल डॉक्टरागे होतो तेका. तर with this आयचो व्लॉग काबार जाता and now see you all in the next vlog. Till then take care. Bye bye.